नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। मोदीचे हस्तुकी फाल्यां जातले मोपा विमानतळाचें उक्तावण। प्रधानमंत्र्याच्या गोंय दौऱ्या खातीर आसा खर पुलीस बंदोबस्त। चरस तस्करी प्रकरणात पेडणे पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक। 9,40,000 चरसूय केलो जप्त। खणी सुरू जातकीर आदल्याच कामगारांक घेयात कामार। कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांनी केली मागणी। किलबिल कार्यावळींतल्यान माणकुल्या भुरग्यांनी प्रेक्षकांचेर घातलो मोनेळ। गुळेली सरकारी माध्यमिक विद्यालय आनी पालक शिक्षक संघान केले कार्यावळीचें आयोजन। चंदेरी महोत्सवान कुडचडच्या दुकानदारांकूच दिवची संद। मार्केट संघटनेच्या अध्यक्षाची मागणी। जाराप रेल्वे स्टेशन जावन रावला कोळसो हब। धोकादायक पद्दतीन जाता कोळशाची हाताळणी। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्र्याच्या उपस्थितीत आयतारा मोपा विमानतळ आनी हेर प्रकल्पाचें उक्तावण जातलें। हे खातीर गोंय सरकारान सुरक्षेची पुराय तयारी केल्या। आयतारा दनपरा 2:45 प्रधानमंत्री मोपा विमानतळाचेर पावतले। मागीर हेलिकॉप्टरांतल्यान 3:15 मेरेन ते पणजे पावतले। 3:15 ते 4:30 मेरेन आयुष हॉस्पिटलाचें लोकार्पण जातलें। तशेंच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस ह्या कार्यावळीचो समारोप सुवाळो प्रधानमंत्र्याच्या उपस्थितीत जातलो। सुमार 5:15 प्रधानमंत्री परतून मोपा विमानतळाचेर पावतले। 5:15 ते 6:45 मेरेन मोपा विमानतळाचें उक्तावण आनी भाजपा कार्यकर्त्यांक मोदी संबोधित करतले। 7 वरांक मोदी मोपाच्यान दिल्ली रवाना जातले। पेडण्या पुलिसांनी हरमल म्हालात धाड घालून 9,40,000 रुपयांची घुवळे वखदां जप्त केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्या पुलिसांनी शुक्रारा राती हरमल वाठारांतल्या मदल्या वाड्यार चंद्रभूषण जमून प्रसाद दुवे हाचे कडल्यान 940 चरस जप्त केलो। हो चरस आरोपीच्या दुचाकीच्या डिकीत सापडलो। जाल्यार चरसाचो पुरवठो करपी राजू सिंग मूळ हिमाचल प्रदेशांतलो सध्या माडेल थिवी वाठारांत रावतालो। हाकाय पेडण्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो। पेडणे पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या नेतृत्वाखाला उपनिरीक्षक सुमेधा नाईक हिणे ही कारवाय केली। फुडलो तपास चालू आसा। स्टाफाचें अभिनंदन करता। पेडण्यान म्हणटा ती सेकंड रेड आसा जे रेडीन आमी सप्लायराक अरेस्ट करूं शकले। तेजें श्रेय सगळे म्हणटा ते स्टाफाक जाता। आमकां रिलायबल इन्फॉर्मेशन आयिल्लें, स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन वी डेवलप दॅट इन्फॉर्मेशन वॉज कन्वेड टू DSP सिनियर ऑफिसर्स आनी एज पर देअर गायडन्स एंड लिडरशीप अवर SP नॉर्थ नितीन वासन सर, SDPO पेडणेम राजेश कुमार सर, team consisting of PSIs Harish Vaingankar, Vivek Alankar, PSI, LPSI Samira Desai, staff Vasu, Krishna, other staff. Team was formed, and after forming the team, they attempted every efforts to conduct the raid, and that raid conducted at Arambol, and we could nab one person by name Chandrabhushan Duve in possession of narcotic drugs that called charas. With the detailed interrogation with him, he has told that he has got the drugs from one person by name Raju Singh,
from Madhya Pradesh. Accordingly, our staff consisting of PSI Harish Vaingankar, Vivek Harankar, tried their best, and in their efforts, they managed to nab that person Raju, and we both person has been arrested now. खणी सुरू जाल्यो की आदल्याच कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपाक जाय अशें केलें ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। फुडल्या सप्तकांत सगळ्या कामगार संघटनांक एकठांय हाडून तांची बसका घेतले। हे बसकेत कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपा विशीं थाराव घेतले अशें कामगारांचें म्हणणें। मायनिंग बंद जाला आनी आयज मायनिंग बंद जावन आमकां इलिगली रिट्रेंच केल्या आनी केसी आमगेल्यो सगळे कोर्टान चलता आनी आयज ब्लॉक ऑक्शनां करता तेन्ना आमचो डिमांड आसा की जे प्रिवियस एम्प्लॉयर आसा जे प्रिवियस कामगार आसा तांकांच घेवन परत मायनिंग चालू करपाक दिलो। तशेंच परत दुसरो डिमांड आमचो असोय आसा की जे ब्लॉक दिता आसतना टर्म्स एंड कंडिशनां त्याच कामगारांक घेवची म्हणून ते बसून हें रुल्स घालपा जायो आनी त्याच कामगारांक घेवनूच तें काम फुडें चालू जावपा जाय आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणटा ती मायनीर येवपा जायना आनी लोकांचें भवित्य ते मायनिंगाचें जावपा जाय। तशेंच आमचे जे डिपेंडंट आसा तांकां सगळ्यांक रोजगार मेळपा जायो आनी तो सिस्टमॅटीक सस्टेनेबल वेव्हार हे मायनिंगाचो जावपा जायो। ताणें उलयताले आनी ते जर आमकां अशें बिट्रेयल करपाकच जर सोदता जाल्यार आमी टोटल एकठांय जातले, आमी रस्त्यार येतले, आमी म्हणजे मायनिंग टोटली बेल्टाक आमी जागृकताक निर्माण करतले। एक रथयात्रा जशी काडटाले तशी आमी एक आमची रथयात्रा पोटाची रथयात्रा आमी काडटले आनी न्यायालयाच्या दरवाजो सुद्दां न्यायालयाचें दार सुद्दां जशें आमकां आमचे कडेन जितकी शक्ती आसा तितकी शक्तीपणाक लावन आमी न्यायाच्या दरबाराक सुद्दां न्याय मागतले। आमी बाकीचे युनियन आसा ट्रेड युनियन आसा सगळ्यांक एकठांय करतले। आमचे एक कन्व्हेन्शन आसा गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स। आतां हें जालें काय ना बाकीचे AITUC तेंचे स्टेट नॅशनल कॉन्फरन्स ते सगळे ना फुडल्या आठवड्यान आमी सगळे जितली ट्रेड युनियन आहा तेंची मिटींग घेवन आमी एक हो मुद्दो आसा तो मांडटले की जे कामगार आसा जेंकां आतां दुसरी कंपनी आसा तांकां परत घेवन हो डिमांड आसतलोच आमचो आनी ना धर म्हणजे थोडे रिटायर जाले आसले जाल्यार तेंच्या भुरग्यांक घेवंक जाय कित्याक जे कामगार त्या वाठारांतल्यान पावल्या पळय ते पयलीं शेतकरी आशिल्ले। गुळेली वाठारांतली सरकारी माध्यमीक विद्यालय आनी पालक शिक्षक संघ हांच्या जोड पालवान मुळाव्या शाळांचे विद्यार्थी खातीर किलबिल ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलें। ह्या कार्यावळीत गुळेली, खोतोड्या आनी भिरोंडा ह्या पंचायत वाठारांत येवपी 11 सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिलो। माणकुल्या भुरग्यांनी सुंदर अशे नाच सादर करून आपली कला सादर केली। फुडले सुवातेर आमच्या मुखार येता गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पाडेली। गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पाडेली स्टेजीर पाविल्ली आसा गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल कणकिरे। गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूलाचे शायना गावकर आणि प्रियांका गावडे। यानंतर आमच्या मुखार येता गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल धामशे। चंदेरी महोत्सवान कुडचडेच्या दुकानदारांक सोडून हेर विक्रेत्यांक सेल करपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी कुडचडेच्या मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष रोशा पेरेरा नगरपालिकेकडेन केल्या। चंदेरीत सुमार 150 वयर स्टॉलां घालतात ती उणी करची कारण हातूंतल्यान जर नगरपालिकेक येणावळ मेळटा आसत जाल्यार आमी ते जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लेगीत रोशा पेरेरान नगरपालिकेक दिली। फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं कुडचडे काकोडा नगरपालिका आनी दयानंद कला केंद्रा वतीन चंदेरी महोत्सवाचें आयोजन जाता। हातूंत सांस्कृतीक कार्यावळीचो लेगीत आस्पाव जाता। मार्केट असोसिएशनाच्या मागणेचेर चर्चा करून बेगीनूच उपाय काडटलो अशें आश्वासन कुडचडीचे आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या वेळार दिलां। मार्केट आमगेलें एकूच डिसिजन
the sale should not take place. At the range of 150 stalls and above practically. Why I'm saying above, typically stall high 150 or 120 they say, plus food stall high, plus rest of the other stalls are there. So आम्ही तेमकां पयलें ऑब्जेक्शन दिलो आहा की आमकां कुडचड्यार सेल नाका आनी जें पळय तेमकां म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिलां तें चंदरी परमिशन दिलां, सेला परमिशन दिलो ना. सो हितूंक चंदरी आनी सेल सेपरेट आहा. सो जशें आमकां आतां मिटींग येयली म्हणटा तेणें सांगिल्लें आमी चंदरी परमिशन दिलां, सेला परमिशन दिलो ना आनी आमगेलें तेजेर ऑब्जेक्शन आहा आनी आमगेलें ऑब्जेक्शन कंटिन्यू जातलें आनी हें जर स्टॉप जायना जाल्यार आमी तेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडटले आनी आमी मुखार आयच्या डिस्कशना प्रमाणे तेमी सांगिल्लें कितें 4 दिसां भितर आमी तुमकां कितें म्हणटा तें सांगताय म्हूण. वी हॅव स्टूड बाय अ ग्रावंड दॅट नो सेल शूड बी कमिंग डावन दे. आमी कितें सांगलें तेमकां जी पळय तुमी ट्युरिजमाची स्टॉल बीन तर हाडटात जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना. But Chandari, when it is mixed with sale, that means they want income at the cost of the business community in Kurchere, which we will not allow. दोगूय कमिटी आसा पळय तांचे कडेन बसून कशें सोल्युशन तेजे मध्ये काडटा म्हणजे काडून ते फेस्टिवल जावपाक जाय. तेंचो विशय फेस्टिवलाचो ना, तेंचो विशय ते तितू भितर जी बाजारान दुकानां आसा तितू भितर येवपाक जायना. तो कसो सॉर्ट आउट करूंक जाता तो बसून सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता. वीज निर्मिती लागपी कोळसो उक्त्या सुवातेर उडप हे जिणेक हानिकारक आसून लेगीत कोकण रेल्वेच्या झाराप स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म्स कोळशान भरिल्ले आशिल्ले दिश्टी पडटात. सेजा गोवाच्या दोडामार्ग खणींतलो हो कोळसो झाराप स्टेशनाचेर डंप करून तो उत्तर भारतांतल्या वीज निर्मिती प्रकल्पा खातीर धाडटात. पूण हो कोळसो धाडटना प्रदूषण जावंक जायना म्हूण कसलीच काळजी घेवंक ना. वाऱ्याक लागून ह्या कोळशाचो पिठो भोंवतणच्या गांवांनी पातळ्ळा आनी ताका लागून लोकांक स्वास घेवपाचे गंभीर दुयेंस जावपाचो धोको वाडला. इतलेंच न्हय, हाका लागून ह्या वाठारांतल्या आंब्याच्या पिकाकूय धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. पूण सिंधुदुर्ग प्रशासनान ह्या प्रकरणाची कसलीच दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रस्न ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी विचारला. अशा तरेन उक्ताडार कोळशाची हाताळणी करप बंद जावंक ना जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. वकिलाचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दुबावीत पुलीस अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबित करचे अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार आदवोगाद कार्लोस फेरेरा हांणी केल्या. तशेंच फकत FIR नोंदणी करून कांयच फायदो जावचो ना, हाचेर बेगोबेग खर कारवाय करची पडटली अशें फेरेरा म्हणटा. This attack on a colleague of ours, Advocate Sawant, is very unfortunate, is very brutal and not expected from the police. First thing I would expect, generally I know the police work under pressure and generally I support the police in their activities and to protect them. But when they go overboard and they assault people, whether it's an innocent citizen or even if they assault a gunda, you cannot take law in your hands because we work in a system of democracy. And in democracy, it is rule of law and the courts which are set up to give justice. You cannot do street justice, you cannot do police station justice. This is not justice, and if this kind of things are done, it is highly condemnable. I demand that strict action has to be taken against this police officer. Simply registration of an FIR is not sufficient. I will advise them if they come to me and that what should be done as the future steps. First thing you got to remember that this advocate has suffered serious injury. And the serious injury has not been because he fell down, because you don't see any external injuries. It is he has been hit by a blunt object and because of that he has suffered internal injuries. He's been operated too. This clear attempt of murder of a man in uniform requires this man to be stripped of his uniform. You cannot allow such kind of criminals in the police station to remain. And if it is, it will be a lawless state. So I demand that the Director General of Police should immediately place him under suspension, and then we will have a clear case where there will be true justice which will be done in the investigation. लोटलीकार फॅमिलीन श्री रामनाथ देवस्थानाच्या जाग्यार बेकायदेशीर पद्धतीन बंगलो बांधला. मुन्नालाल हलवय ह्या मनशान हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याकडे लेखी कागाळ केल्या. हे विशीं आयज आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवपाक आयिल्ल्या मुन्नालालाचेर
कोणे तरी अनवळखी मनशान काळो कलर मारलो तशेंच ताका चपलांचो हार घालो। हो चपलांचो हार घालपी मनीस लोटलीकारानूच धाडिल्ल्याचो आरोप मुन्नालालान केला। तशेंच लोटलीकाराकडल्यान आपल्याक मेळिल्ल्या धमक्यांचेर कागाळ करून लेगीत पुलीस कसलीच कारवाय करिनात असो आरोपूय तांणी केला। But he is attacked me yesterday. What's the oil? Attack केला म्हाका. पहिला अशे तुमचे फुडे मिडियाचे फुडे जालेला आहा. हो कल्प्रिट आज एका पुलीस अरेस्ट करला. वस्त काल म्हाका रॉड मारला पळय वस्त आयज. देवस्थानान म्हाका तेणी सांगला तेणी इलिगल मारला तेजी दादागिरी चलता. कोणाची? तेजी सौरव लोटलीकाराची. कंप्लेंट कितें कोणी केल्या दादागिरीच करता. कोण करतलो कंप्लेंट म्हाका सांग पळय तेका व्हिडिओचे सायट इन्स्पेक्शन केला. तेका तेजी बुक काडून भायर उडयला आनी तेणी कंप्लेंट करूना भिता लोक भिता तेका हो बीजेपी कार्यकर्ता तो मिसयूज करता दादागिरी करता तूं म्हाका सांग फुडें पुलिसाचे फुडेंच तो म्हाका अटॅक केलेलो आहा पुलिसाचे फुडेंच अटॅक केला खंयचें पुलीस प्रोटेक्शन गावला म्हाका सांग पुलिसांनी काय करूना व्हिडिओचेर आहा ती म्हाजे कडेन पुलीस तेजे फुडें आहा वॉट टायप ऑफ पुलीस प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू मी विथ वन कॉन्स्टेबल शुक्रारा राती पणजे दिवजा सर्कला कडेन सुमार 10 वरांचेर 2 चारचाकी मदीं अपघात घडलो। इनोवा गाडी चालकान I-20 गाडयेक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना मात दोनूय गाडयांचे बरेंच लुकसाण जालां। फुडलो तपास चालू आसा। गोंयान संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक 8 डिसेंबरच्यान सुरवात जाली। परिशदेंत जगातल्या 35 देशांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। जायते आयुर्वेदाचे तज्ञ ह्या परिशदेक हाजीर आशिल्ले। 8 डिसेंबरच्यान चलपी ह्या संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक गोंयांतल्या कांय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचे म्हत्व जाणून घेवपा खातीर शेनवारा सकाळी भेट दिली। जिणे खातीर आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो आसा। विद्यार्थ्यांक आयुर्वेद म्हळ्यार कितें हें खबर नाशिल्लें। आयुर्वेद प्रदर्शनाक भेट दिवन विद्यार्थ्याच्या ज्ञानात थोडी भर जाली अशें वाळपय सरकारी शाळेची शिक्षिका विद्या म्हाळशेकारान सांगलें। आमी आमच्या 30 भुरग्यांक घेवन हांगा येयल्लीं आनीक ही जी भुरगीं आसा तांकां आयुर्वेद म्हणल्यार कितें तें पयलीं खबर नासलें। आमी घरगुती उपाय कितें करताले पूण तेजे सायन्साच्या थ्रू कितें करप हें तांकां खबर नासलें। आनी जेन्ना तेंच्यांनी हांगा विजीट केली आनी तेंच्यांनी सगळें पळयलें तेन्ना जिवना खातीर आमकां आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो। आनी आतांच आमकां ताका भुरग्यांक आमच्या सांगलें की आयुर म्हणल्यार आयुश्य आनी वेद म्हणल्यार ज्ञान म्हणल्यार जिवना बद्दल ज्ञान किंवा आयुश्या बद्दल ज्ञान हे कशें आसपाक जाय ह्या खातीर भुरग्यांक म्हायती दिली आनी ती भुरग्यांक खूब म्हत्वाची आसा। स्कुलाचे स्टुडंट्सांक कितलें इम्पॉर्टंट आनी टिचर्सांक कितलें इम्पॉर्टंट असलें एक्सपो विजीट करप? आतां आमी हांगासान वयतले आमी आमच्या स्कुलाक बाकीच्या टिचर्सांक सांगतली बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली ही भुरग्यां वचून बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली आनी त्या प्रमाणे हे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते आमच्या जिवनाक खूब म्हत्वाचे आसा आनी हितून कॅमिकल यूज करना मेन म्हणल्यार हो म्हत्वाचो पॉयंट आसा। शांतीनगर पर्वरी एका इमारतींत पुलीस हवालदार संदीप परब आनी एडवोकेट गजानन सावंत हांचे मदीं झगडी जावन दोगांकूय दुखापत जाली। बिरेस्तारा सकाळी हो प्रकार घडलो। आपल्या क्लायंटाच्या वादग्रस्त फ्लॅटाची पळोवणी करपा खातीर एडवोकेट सावंत गेल्ले। थंय वाद चल्ला अशी माहिती पर्वरी पुलिसांक मेळिल्ल्यान हवालदार परब थंय गेल्लो। आपसात प्रकरण मिटोवपाची सुचोवणी पुलिसांनी केली तेन्ना परब आनी एडवोकेट सावंत हांचे मदीं वाद जावन प्रकरण मारपेटाचेर पावलें। आपल्याक मरसर खोटांनी आनी आयर्न रॉडान बडयलो असो आरोप एडवोकेट गजानन सावंत हाणें केला।
कॉन्स्टेबल परब म्हणून. अँड येयल्या उपरांत म्हाका म्हणटात पुलिसाचें काम कर पुलिसान. हांवें म्हणलें तूं कसो हें करता काय म्हणलें, तूं कसो फोर्सफुली तांकां भायर काडटा वीक करता, तुमकां काय रायट ना म्हटलें, इट्स सिवील मॅटर. 5-10 मिनटां उलोवन म्हाज्या आंगार येयलो आनी म्हाका कितें सांगता, तो दुसरो पुलीस आसलो न्हू तेज्या वांगडा, तो शूट करतालो व्हिडियो, फोटो काडटालो आनी म्हाका सांगता तुका दाखयता खंय आनी म्हाका थंयच्यान धुकलून येलो आनी एक प्लँक आसलें काम ती हांगर मारली, हांगर इंजरी केली. तेज्या उपरांत धुकलून गाडी तेंची रस्त्यार हाडली न्हू, थंय येलो म्हाका धुकलून आनी त्या गाडये कडेन म्हाका उडयलो आनी हांगर फोटो मारले, किक मारल्यो. हे म्हाजे सुजले आनी पांयांक इंजरी जाल्यो. पांयांक म्हाका ते ओडून येलो तेंच्यांनी, गाडयेन घातलो आनी पुलीस स्टेशन हाडलो. आतां हे तोंडाचेर हांगा सायटीन मारल्या कारणान पळय उडोवंक जायना म्हाका, डिफिकल्टी जाता हे. आनी आतां येताना म्हाका वोसोंक येयलो, वखलो हांव वाटेर. तकली म्हाजी एक वर सुमार नम जाली, कांय चिंतूनच येना जालें. पुलिसांनी म्हाका बसयलो आनी दे वॉन्टेड टू कॉम्प्रमायज. हांवें म्हटलें मार खावन कॉम्प्रमायज करूं. साउथ गोवा एडवोकेट असोसिएशनान एडवोकेट गजानन सावंत हाचेर पुलिशेन केल्ल्या मारपेटीचो निशेध करून दुबाविताचेर खर कारवाय करून ताका बेगोबेग निलंबीत करचें अशी मागणी केल्या. तशेंच वेळार योग्य कारवाय करिनासतना पिडेस्ताक बळजबरीन केस निवळावपाचो यत्न केल्ल्यान पर्वरेचे पुलीस अधीक्षकांचेरूय खर कारवाय जावची म्हूण साउथ गोवा एडवोकेट असोसिएशनाची मागणी आसा. Are taken. Now, since police will not act fairly in this investigation, we demand that the matter be referred to the CBI. Thereafter, we want that 48 hours ultimatum is given to arrest all the 4 accused who are there. In fact, the 2 are saying they are unidentified. They will also be identified within that span of 48 hours, and all 4 of them should be suspended. Now, also we demand that action against PI of Forwari Police Station for delaying in lodging the FIR and also for hushing to try to settle the matter and pressurizing our colleague to settle that matter. For that purpose, some action also needs to be taken against him. Then we demand that a magistrate inquiry to be done of the entire incident, either by the district magistrate North or district magistrate South, or if required by a retired High Court judge or somebody. So that we will make a demand. Our resolution speaks about that. Then all the accomplices of police personnel who were part of this incident should also be taken to task. And our next request is that all CCTV cameras which are installed in the police station, they should make provision to be viewed by online, so that if any of the local common man is there in the police station, his family members can view and see what is happening. Along with there should be audio recording provisions also. So that should also be viewed along with audio. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.